नमस्कार. आम्ही प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. फुडें ढुकल्लेलो तारांकीत प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड. आयचे तारांकीत प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर. दुसरो तारांकीत प्रश्न श्री मायकल लोबो. तिसरो तारांकीत प्रश्न श्री नरेश सावळ. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3A. आन्सर्स पर सायक्लोस्टाईल. बिचोलच्या कामा संदर्भात बिचोल हे खास करून शहरान कितलेच फावटी पूर येयल्लो आसा. पूर आयलो आनी कितलेशेच नुकसान जाले लोकांचे आनी ताका लागून सरकारान एक बंदारो बांदलेलो आसा थंय आनी त्या बंदाऱ्यान कितलेशेच म्हणजे पूर येवपाचो 2 वर्सां कमी जालो. पूर येवंक ना अशें म्हणूं येता. पूण त्याच बरोबर शहरान काही नाला आसा त्या नालाचे आमी प्रोपोजल्स दिल्ले. अजून पर्यंत त्या नालाचे प्रोपोजल्स अजून कांयच केले ना. फक्त हे जे डिटेल म्हाजे कडेन दिला तेजेर फक्त प्रोसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आनी बाकीचे कितें तरी प्रोसेस खंय पावला ते दिला. पूण हे काम नक्की केन्ना जातलें ते मंत्र्यान सांगचें. बिकॉज सर जे प्रश्नाचे आन्सर ऑनरेबल मेंबराक दिल्ले आहा आनी ही जी काम आहा ही आमच्या डिपार्टमेंटाक लागून चडशी उरोंक ना. प्रॉब्लेम जे प्रपोजल आमी धाडले काय ना की फायनान्सान एनओसी फॉर ओनर आनी कितें कितें फायनान्स मागतच आसता आनी फायनान्साकून त्यो फायली परत येता. आमी मागीर मेंबरांक रिक्वेस्ट करता की बाबा एनओसी बी घेवन तुमी दिवंक शकता काय की नाही. और हेचेर एक सोल्युशन म्हटल्यार आमची लास्ट हेच्या टायमार आमी डिबेट हांगर केल्ली जाल्ली की जे एक्झिस्टिंग नाला आहा ह्या एक्झिस्टिंग नाला आहा पळय ह्या नालांक आनी परत परत परमिशन कित्याक घेवची पडटा हो एक प्रश्न आहा. पूण जर तेतून काही अशा पद्दतीन त्या सायटीक मुळगांवची एक केशी आहा थंय काही लोक हाय विजिलन्साक गेल्यात. डिपार्टमेंटाक विजिलन्स फेस करची पडटा की जर एक्झिस्टिंग नाला आहा तो नाला जर रिपेर करपाक गेलो जाल्यार तो कुशी तो ओनर आहा पळय तो विजिलन्स कंप्लेन फायल करता. म्हाका दिसता हेचेर कितें सोल्युशन काडचें फायनान्स डिपार्टमेंट आनी विजिलन्स हे दोगूय जर हेचेर एक योग्य पद्दतीन कितें जर हें दीत जाल्यार म्हाका दिसता ही कामां आहा जे एक्झिस्टिंग नाला आहा स्टेटीन खास करून जे बिचोली आसात किंवा अन्य काल विष्णू वाघाचे प्रश्न असले की याच्या संदर्भात डिमांडाक तेंच्यांनी रेस केल्ले प्रश्न जर ते फायली जर परत येना जाल्यार मग करपाक कांय ना. पूण तितले हितून खुबशीं कामां तेची टेंडरूय जाल्लीं आहा. येणाऱ्या काळार ते वर्क ऑर्डरान कामां तुजी चालू जातलीं. जवळ जवळ 5 हे आहा ती टेंडर जाल्लीं आहा. बाकीची थोडी तुजी टेक्निकल TS-BS आहा ती तुजी कामां जातली तेका कांय येना. स्पीकर सर, दिवचलची न्हंय आसा त्या न्हंयच्यो कितलेशे धडा कोसळ्ळले आसा आनी ते कोसळपाचे ते जे प्रपोजल आसा ते कितलेशेच पयलीं हांवें दिले. आतां पावस आयलो आनी ते न्हंय भरल्या नंतर ते उदक लोकांच्या घरांनी वयता शेतांनी वयता. हेच्या खातीर ते बांदपाची सामकी पावसाच्या पयलीं बांदपाची खूब गरज आसा. त्याच बरोबर ब्रिज आसा त्या ब्रिजाच्या सकयल गांवकर वाड्याचेर आमी एक बंदारो घाला म्हणून सांगलो आनी तो बंदारो घातल्या कारणान थंय न्हंयन ते उदक भरून उरतले असले आनी दिसपाकय बरें दिसपाचें. कारण आमी जे अस्नोडा ज्या पद्दतीन पळयता बंदारो सकयल एक बंदारो घातला त्या बंदारो उदक भरून उरता आनी एक नॅचरल ब्युटी कशी थंय एक तयार जाता आनी लोक कचरो उडयता भितर की आनी सगळी घाण केल्ली आसता. आनी केन्ना समजा जर ते फळयो काडल्यो बंदाऱ्याच्यो जाल्यार ते सगळे व्हांवून सकयल वचपाक शकता आनी क्लीन जावपाक शकता. म्हणून हांवें हो रिक्वेस्ट स्पेशल केलो की सकयल बंदारो घालपाक जाय म्हणून. त्या बंदाऱ्याची तरी एटलिस्ट केन्ना काम सुरू करतले तुमी? एक बंदारो ह्या 18 हितून हा मेन्शन केल्लो बीच सांग सिरियल नंबर सेम. स्पीकर सर तेच हांव आतां सांगला एनओसी फॉर ओनर. एनओसी समजा जाय न्ही कोणा कडेन समजा आमी जर ती एनओसी हाडपाक शकताला तेंच्यांनी आमकां सांगपाक जाय की अमक्याची एनओसी जाय गरज आसा आमी अवेलेबल करून दिवपाक शकता. पूण समजा आमकां तेजेर जर कांयच जर मेळूंक ना किंवा समजा जर एलेक्यू घालतकूच तेजेर जर उत्तर मेळटा जाल्यार मागीर कशें जातलें?
आमकां सांगपाक जाय न्ही ही बाबा हें काम एनओसीक लागून उरलां. हेजे रिप्लाय ह्या रिप्लायान म्हाका दिसता सब कामां आहा पळय ती फक्त एनओसीक लागून उरल्या हें म्हणटा. हांव डिपार्टमेंटाक सांगता की आनी तुका रिक्वेस्ट करता की जर ह्यो सगळ्यो एनओसी घेवन तूं दिवंक शकता तर म्हाका दिसता बारीक बारीक कामां आहा ती करपाक व्हडलें कांय ना. खूब बेगीन दिवचे आमी प्रयत्न करता की बिफोर मॉन्सून जे प्रोटेक्शन फ्लड कंट्रोल हे प्रोटेक्शन वॉल बील आहा पळय हे वॉल करप खूब इम्पॉर्टंट. 2 वर्सां तुजे वाळवंटीक पूर येवंक ना हेचो अर्थ अंदू येतलो काय ना. फ्युचरान नेचर कितें करतलो तूं आनी हांव ठरोवंक शकना हांगर बसून. फुडें कितेंय जावंक शकता तेन्ना तूं एनओसी हें करून दी आमी फास्ट जाता काम एटलिस्ट चालू करया. जेंकां एनओसीची गरज ना एनओसी आमी हाडून दितात. हांव प्रयत्न करता एनओसी पूण जे टेंडर जाल्ले आसा त्या टेंडर जाल्ली कामां तरी पावसाच्या पयलीं कंप्लीट जातली. पावसाच्या पयलीं कंप्लीट कशीच जावची ना कित्याक पावस सादारण हांगा जून म्हयन्यान पावस येता. मे एंडाकूय पावस येवंक शकता. म्हणजे खंय तर आमचे कडेन 30 दीस आहा आनी ह्या 30 दिसान हांव तुका इतकें सांगूंक शकता की ते कामाची जी टेंडर जाल्लें आहा तेची वर्क ऑर्डर तुका बाय ह्या म्हयन्यान इवन पावसान जर काम करूंक मेळटा ती चालू करपाक हें करता. मेणकुऱ्या हांगा एक टँक आसा तळी आसा ती तळी फक्त मे म्हयन्यानच आमी हें करपाक डिसिल्ट करपाक शकता. म्हणजे हे प्रपोजल सुद्दां खूब पयलीं दिल्लें. ते मे म्हयन्यान तरी डिसिल्ट करपाक जातलें कित्याक पावसान तातूंत उदक भरता आनी मागीर पावसान परत एप्रील पर्यंत आमी कांयच करपाक शकना. म्हणजे आतां मे म्हयनो आमचे कडेन कंप्लीट मे म्हयनो मेळटा आमकां. एक 15 तारखेपर्यंत 20-25 तारखेपर्यंत त्या तळयेचें कितें तरी डिसिल्टिंग करपाक मेळटलें. डिसिल्टिंग हय डिसिल्टिंग नो प्रॉब्लेम. मेणकुरचे जे तळी आहा ते तुजे ते डिसिल्टिंग करपाक कांय हरकत ना. श्री अनंत शेठ. एनेक्शरान नंबर 4 दिला वाटा देव हांगासर फ्लड प्रोटेक्शन वॉल आनी तातूंतच एक बंदारो प्रपोज केल्लो ताजे स्टेटस कितें आसा कळटा मिनिस्टर कडल्यान. वाटा देव हांगा बंदारो हे टेक्निकल हातून दिल्ले ना ह्या हातून दिल्ले ना. नंबर 4 म्हणटा न्ही ती फ्लड प्रोटेक्शन वॉल त्याच बरोबर एक बंदारो प्रपोज केल्लो. म्हज्या म्हायती प्रमाणे WIB फायल आसा अशें कळटा. फायल जर ती तुजे फुडल्या कामाची फायल हांव कितें आहा इन्फॉर्मेशन हांव दिता तुका आतां. पूण हे तुजे टेक्निकल सँक्शनाक लागून हें आहा ते प्रपोजल तुजे नवीन आहा आनी कितें आसा जाल्यार ते आनी हे दोनूय हांव पळयतां. हे आपले तुजे एस्टिमेट सँक्शन फॉर एक्सपेंडिचर सँक्शन अप्रूव्ड बाय GSWB जातलें. फुडलो प्रश्न श्री अतानंद सिंह मोन्सेरात. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 4A. Sir, answer is Speaker sir, before I ask any questions to the Honourable Minister, I would just give him a brief history of this Bondavala Lake. The point I would like to make to the Honourable Minister is that this lake has important significance and specially built during Portuguese era about 100 years ago to carry on agricultural activities of the farmers of Santa Cruz village and keep the water table. Speaker sir, since the last 1 year this Bondavala lake is emptied and in this year there was no water to irrigate farming activities. Now to sub-question C, now you had, the Honourable Minister replied that the tenant is in occupation of, has occupied 550 square meters of land, which as per the Mamla order. But the total area under survey number 144/1 is around 21,350. So the tenant has got a right of only 550 square meters or the full area. Because ते 1 and 14 हांगर जे मेन्शन केल्लें आहा की
149 ते तशें सांगता की जमीन हो जो केशव डी डिसोजा इज द टेनंट ऑफ 550 स्क्वेअर मीटर क्लियरली बरयल्लें आहा थंय टेनंटेचेर. पूण एक हायकोर्टान एक रुलींग दिल्लें आहा, जजमेंट हे दिल्लें आहा सॉरी सेशन कोर्टान. आनी त्या हेतून तेणी हे जे साधारण हे वॉक आहा हे तुका खबर आहा, तुवेंच करून घेतलं ते जाल्ले साधारण 4.5 कोटीचे वॉक टेंडर जाल्ले. इवन परेश कामत म्हणून कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां ते काम करपाक गेलो आनी काम करपाक गेल्या नंतर हो जो हो मनीस केशव डिसोजा आहा हो कोर्टान गेलो आनी कोर्टान गेल्या नंतर ते कोर्ट सेशन कोर्टान ताका स्टे दिली आनी आमकांय सांगलें की ते टेंडर आहा ते रद्द करचे म्हणून. ते दिवंक ना, ते ऑर्डर दिली की नो वन इज अलाउड टू एंटर द प्रॉपर्टी अँड रिस्ट्रेन केले, तुमच्या डिपार्टमेंटाक लागून रिस्ट्रेन केले फ्रॉम करिंग ऑन एनी वर्क अँड सांगले तुमच्या डिपार्टमेंटाक की टेंडर विथड्रॉ कर म्हणून. पूण टेंडर विथड्रॉ कित्याक कर म्हणून सांगलें. देर इज इवन अ रायट आप येयलेले आमच्या हेराल्ड टायम्स ऑफ इंडिया पेपरार. ते डिटेल्स कितें दिलेले आहा कोर्टान की तुमी प्रोसिजर फॉलो करूंक ना, ते टेंडर कितें वर्क करपाक तुमी परमिशन घेवंक जाल्लेले अकॉर्डिंग कोणा कडेन एक टेनंट Kalafar, Kumdita Kalafar has given your permission. Yeah. Now, tenant the court observed, the judge observed actually that की तुम्ही ते एका tenant दाखवचे घेऊन ना. So आता हांव कितें सांगूंक सोदता तुका, आता ह्या फार्मर्सांक जायती ते त्रास जाता कित्याक ते राबी क्रॉप बी रोयता ते. सो ह्या वर्सा तांकां त्रास जाल्लेले आहा. आता कितें तुम्ही कितें विचार करता, कितें हे ऑर्डरीचे तुम्ही अपील कितें केलेलें आहा की करपाक चिंता. आता ही ऑर्डर जाली इन ऑक्टोबर लास्ट इयर. आमकां एक्विजिशन केल्यार आमकां मान्य, आमकां नाल्यार एक्वायर करून दवरपाची तुम्ही ते एश्युरन्स दिल्यार आमकां पुरो. सभापती महाशय, म्हाका सांगितलें आय वॉज अ मिनिस्टर फॉर इरिगेशन ऑल्सो. दॅट बोंडवळ लेक 4-5 किलोमिटरचेर आहा, सांताक्रूजचे थंय आहा. ही बऱ्याच वर्सां पयलीं कुमदादीन थराव आमचे कडेन दिल्ली गव्हर्मेंटा कडेन. नो, दे हॅव हँडेड ओवर टू अस दिस वॉटर बॉडी. राइट्स ऑफ दिस टेनंट. टेनंट केशव कोण आयलो कोण जाणा खंयच्यान. जॉइंट मामलेदार 2 च्या ऑर्डरी प्रमाणे वील एक्वायर इट. So you will acquire the full 21,000 square meters if need be. So I think it's better. It also involves agriculture department. Right. So they are doing the work. Agriculture कडे थंय complaint आयल्या. There is a question also you have raised. Right, I have raised earlier. Department. Right. We'll acquire it. So I will, before acquiring it, full करपाची गरज ना. तो tenant पळय 550 स्क्वेअर मीटर. 550 हेचेर म्हणटा. ताजे 550 पळय जी आसा ती जमीन आमी एक्वायर करता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हांव तुका सांगूंक सोदता ते 550 म्हणलेले आहा, पूण जजान ताका फुल एरिया ऑलमोस्ट ही हॅज गिवन टेनन्सी रायट फॉर द फुल एरिया. ती वी ऑर्डर तुम्ही चॅलेंज करूंक ना. आसा पळय तो एक्विजिशन आमी करून, कारण इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ मोर फार्मर्स देयर. वी विल मूव फॉर एक्विजिशन. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आय विल इंटिमेट देम फॉर एक्विजिशन. आफ्टर वी एक्वायर द इरिगेशन कॅन टेक अप द. I am satisfied with the answer. Speaker sir, हांव नको टेनंट खंयच्यान आयलो. I am rather surprised the matter to be looked into properly, and if he claims to be a tenant, he should be paid what the tenant has paid. 68 case of the Telangana ji. I know it is a beautiful water body. In the lake. ते एअर इंडियाच्या हाजे फाटल्यानच्यान समोर दिसती पडटा. फर्स्ट क्लास पैकी वॉटर बॉडी आहा ती. It can irrigate lot of agriculture property there. There was a question to the agriculture department also. We will acquire the property. Even if Komnida has given over, we will get it in the name of government. Speaker sir, not only from the point of view of irrigation, it is such a beautiful lake. Yes. People can have a picnic spot there. The tourism minister can have a picnic. Well, I have been several times over there, and then we acquired. They took a resolution to hand it over to the irrigation department.